नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. 39वो कोंकणी राजभाशेचो दीस हो कोंकणी अकादमी तांच्यांनी आयज मनयलो. त्याच बरोबर हांगासर वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडिल्ल्यो. BA तशेंच MA कोंकणी विद्यार्थ्यांक हांगासर ज्यांच्यांनी बरे गूण प्राप्त केलेले आसा तांकां शिश्यवृत्ती. त्याच बरोबर हांगासर राजभासा तरणाटो आनी गोंयचो फुडार ह्याचेर डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर हाणें एक व्याख्यान घडोवन हाडलें. मात्र ह्या कार्यावळीची उर्बा आनीक वाडोवपा खातीर त्याच बरोबर हांगासर जे कोंकणी मोगी आसा किंवा आमचे गोंय मुक्ती दीस, मागीर जनमत कौल म्हणजे जो आमचे अस्मिताय दीस, त्याच्या फुडें मागीर घटक राज्य ते आतां आमची राजभास, हो सगळो एकूण जो प्रवास आसा, एक संघर्श आसा गोंयचो, तो ताचेर उर्बा दिवपा खातीर आमचे अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे अध्यक्ष फादर मौजीन आताईद हे हांगासर येयले आनी तांच्यांनी ह्या सगळ्या कोंकणी मोग्यांक उर्बा दिली. दोन शब्दांत आदी तांचे विचार आयकुया, मागीर ही जी कोंकणी राजभास कार्यावळ जाली ताची खिणचित्रां पळोवया. कशें कितें दिसता आयज 39वो दीस हो कोंकणी बरो उर्बेन केलो. उर्बेन सगल्यांक उर्बा आसलेली. उर्बा ती शिश्यवृत्ती घेतल्या तांकां. उर्बा जाणी आपली पुस्तकां प्रगटायल्यान तांकां. उर्बा अध्यक्षांक, हेरांक, कारभाऱ्यांक, सगल्यांक आनी सगल्यांक हांगसर हाजीर आसलेल्यांक एक उर्बा आसलेली. म्हणटच दाखयता राजभास कायदो म्हणटा पळय तो एक बेश्तो सुवाडो, एक बेश्तो सोयेग न्हय, उर्बेन बोल्लोलो. आनी हेच भशेन उर्बा आमी सांबाळूंक जाय आनी उर्बेन हो दीस चलोवंक जाय. हांव व्हडलो न्हय, हांव लेखक न्हय, हांव बरोवपी न्हय, हांव एक क्रियाशील मनीस. मनान आयलें कितें आमचे भाशे बसत पासून करूंक तें हांव पळय व्हडलो न्हय. पूण म्हाका दुनिया देवाचो आदार आसा आनी तुमचो सगल्यांचो आदार आसा. आनी तुमचे मदें आयज आसूं म्हाका एकदम खुशी भोगता. अदी करून पळोवन ही सगळीं भुरगीं आसात पळय ती म्हजी पिराय आतां वाडल्या. म्हज्यान आतां म्हज्या भुरग्यापणाचेर चिंतूंक जायना. हांवें आतां चिंतूंक जाय शासनाक केन्ना घेतलो पळय तो. तुमकां सगळ्यांक पळोवन म्हाका उर्बा पडटा. एक 2-3 पिरायेची वर्सां म्हाका दिसता वाडलींशी दिसता.
आयज हो व्हडलो आमचो दीस. एक दीस अस्मितायेचो, एक दीस आमचे सुटकेचो पयलो. आमी आसल्या ताब्यांत पुर्तुगेजाच्या, पूण आमकां सुटका मेळ्ळी. अस्मितायेचो आमी महाराष्ट्रांत वचपाची पळय ती आमी गोंयकारां उरलीं. आनी आतां आयज आमी पाडटा दीस आमचे भाशेचो, राजभाशेचो. एक दीस कोणा कोणा उलयतालो, संस्कृत बसून तो जाणो, पाळी भाजी सगळी जाणो उलयताना तो कळलो भारताची भास, राजभास जावंक जाय आसलेली संस्कृत. म्हाका धोको कसो बसलो. संस्कृत व्हडली भास आमची आदल्याची आनी आमी सगळ्यांनी शिकूंक जाय ती. पूण राजभास जावंक जायना. ते राजभास म्हणजे ते लोकांची भास आनी संस्कृत लोकांची भास न्हय. संस्कृत ऋषीची भास. आमी काय हांव आनी तूं काय ऋषी न्हय. ती आमची भास. राजभास म्हणजे आमची भास आनी आमची भास म्हणटात पळय ती आमची कोंकणी भास. गोंयांत कोंकणी भास. ह्या स्वाताचेर महाराष्ट्रांत मराठी, कर्नाटकांत कन्नडा, गोंयांत आमची भास. म्हणटच ही आमची भास आयज राजभास म्हूण आमी मानून घेतल्या आनी तिका राज्यांत, प्रशासनान आमी आमचे भाशेक भितर काडला. आनी ताका फायदो आसा. पयलो फायदो म्हणटा पळय तो कितें सांगतात पळय ते समजता. फटोवंक जायना. एक फावटी हांव गेलो केकान गेलो, म्हजे कडेन चड पयशे ना. केकान गेलो, थंयसर इतली जाणटी आसली, अशिक्षीत सामकी, म्हज्या गांवची अशिक्षीत. आनी तिका म्हयन्याक 2000 रुपया मेळटाले. ती केली पळय. थंयसर तो पळय आसा पळय तो तुजे कडेन उलयता हिंदी. मागीर तो हिंदी समजना म्हणजे कडेन इंग्लीश उलोवना. ती इंग्लीशूय समजना, ती हिंदीय समजना. ती म्हाका म्हणटा बाबा हो कितें सांगता तें सांग रे बाबा म्हाका म्हणून. आनी तुका विचारलें पयलें ताका एक धडो दिलो, लिसांव दिली. तूं गोंया येता आनी आमची भास शिकूंक जाय काय. ती खंयची शिकतली आमची भास. तुवें एकी शिकूंक जाय. म्हणटच आमची भास जर ते राजभास करताली ती हे सगळ्या प्रशासनान शिकूंक जाय आनी ते उलयतात पळय तेन्ना आमकां तें समजूंक जाय. ना जाल्यार उलयतले एके भाशेन आनी समजतले दुसरे भाशेन. एक दीस तो सांगतालो म्हाका, एका व्हडल्या भाटकाराक खंय व्हरतले तुस्त करून, आमचे भाशेन ताका म्हणटात प्रेम करून व्हरताले. आनी तो व्हडली पुर्तुगेज मारली, मोदेकार लाती मारली. लोक काय समजना म्हणटा ते सांगता पळय तो. जाय ते खंयचें जाय तें सांगलां कांय जावंक ना. थोडी फक्त समजता पळय ते सांगतात आनी तांकां फटयला आनी कांय जावंक ना, फटयला. हे भशेन जाता. सो प्रशासन आमचें तर हेरा भासांनी तर जाय लोक फटोवंक पावता. आतां लोकांक फटोवंक जाय. म्हज्या आदी पळय उलयल्यात पळय ते तांणी सामके कितें आसता आनी हांवें तातूंत कांयच लावपाची गरज ना. हांव उल्लेख करता आनीक फावटी बाबुजी नायक आसा फुडाकार घेतलो आनी सगळ्यांक हुस्कायले आनी ताका लागून तें आंदोलन जालें आनी मागीर शेती काम कोंकणी आमची भास आसा पळय ती कोंकणी जाली राजभास. आमकां आयज अभिमान पळोवंक केसो अभिमान व्हडलो अभिमान पळोवंक शेकी म्हजे भाशेन राज चलता. म्हजे भाशेन तो राज चलता. हांव एके भाशेन राजा, ल्हान न्हय, हांव व्हडलो. देश कोणाचेर म्हाका फडोवंक जायना. म्हजे भाशेन राज चलय आनी तूं कितें सांगताय पळय तें म्हाका सांग. आनी तूं तो सांगताय तें म्हाका समजना. तूं सामकी ती आमची भास शीक आनी आमकां ती शिकय. आमची राजभास आमी पयलीं गोंयकारां शिकूंक जाय. गोंयकारां शिकूंक जाय. ताचे कडेन गोंयकार जावन आमची भास करता आनी आतां अदीकूच जालां. पयलीं आमची भास आमी शिकूंक जाय. दुसरी
हे प्रशासक येतात पळय तांणी शिकोवंक जाय. जे प्रोफेसर आसात, जे टिचर आसात, आनी दोन आमची भास शिकूंक जाय आनी शिकोवंक जाय. तेन्ना राजभाशेक आसतलो रंग आसतलो, परजोड आसतलो, परमोड आसतलो आनी आमी सगळे आमचे गोंय जातले रंगान भरलेले, परजोडान भरलेले, परमोडान भरलेले. आयज आमी सगळे अध्यक्षाक फुडें तो भुरगेन भरलेलो. आयज तो कोण ना, आयज तो तुवें तोडमोडूंक ना, विचार ताका आतां सांगतो तुका. अध्यक्ष आयज सांगो म्हाका तो तुवें सांग्यार बी वचोन आयला सोंपें तें म्हजे कडेन जायना आतां गेलो आतां जायना. बरो आमचो खूब संचालक एक फावटी मेवळा म्हाका. एक दीस आमी एकठांय सारला हांगसर मुगडून आमी उलयल्या एकामेका कडेन आनी गोंय पासत गोंयचे राजभाशे पासत कितलो वावर गोंयचे राजभाशे पासत करूंक जाय तो ताजें कार्य सामकें घुडपता आनी लासता. हांव ताका वाटूंक ना. सो हनुमान चोपडेकार हांव सदांच हनुमान चोपडेकार कडेन पाठयतालो आनी म्हाका बरें दिसलें ताणें म्हजें आयकलें. हनुमान तुजी स्वात कॉलेजीन न्हय आं, तूं वच विद्यापिठांत. विद्यापिठाचो दर्जो ताणें पळयलो. आमकां आमचो संचालक सेक्रेटरी चिटणीस आमचे संस्थेचो आमकां थोडे कॉलेजी जे भारतान येता आमकां ती प्रशासनाची खबर ना, हें मार्गदर्शन दिवंक हो आमचो चिटणीस दिता. तुमी सदांच आमकां सगळ्यांक बरे मार्गार चलोवचें आनी आमची अकादेमी दिसान दीस वाडची. गोवा कोंकणी अकादमीन आयज राजभास दीस मनयल्लो आसा आनी ह्या खातीर हांवूय बी ह्या कार्यावळीचो एक वांटो आसा. तेजे खातीर हांव सगळ्या गोंयकारांक आयच्या राजभास दिसाची हुनहुनीत परबीं भेटयता. खरें म्हळ्यार जायते फावटी आमचो इतिहासूच आमकां खबर नासता आनी ताका लागून फुडाराची नदर आमची जी आसा ती कमकुवत आसता किंवा दूरदृश्टीची नासता. 555 दिसांचें एक मोठें आंदोलन गोंयांत घडलें, जाची सुरवात 29 जुलय 1985 ह्या दिसा जाली आनी 4 फेब्रुवारी 1987 ह्या दिसा गोंय, दमण आनी दीव संघ प्रदेशाच्या विधानसभेन एक खाशेलें अधिवेशन आफोवन कोंकणी ही राजभास जें विधेयक आशिल्लें ताच्या संदर्भांत तें मानून घेतलें. खरें म्हळ्यार एक कलम आसा संविधानाचें 345वें कलम. त्या कलमा प्रमाण खंयच्याय प्रदेशाची, ते मागीर राज्य आसूं वा संघ प्रदेश आसूं, त्या प्रदेशाची राजभास जी आसा ती थळाव्या प्रतिनिधींनी, लोकप्रतिनिधी म्हणजे MLA जे आसा वेगवेगळ्या असेंब्लीचे राज्याचे वा संघ प्रदेशाचे, त्या निवडून आयिल्ल्या प्रतिनिधींनी विधानसभेच्या प्लॅटफॉर्माचेर निर्णय घेवपाचो आसता की राजभाशा खंयची. दुर्दैवान गोंय जेन्ना 1961 वर्सा सुरू जालें तेद्या वेळाचेर दुर्दैवान हांव ह्या गजाली खातीर म्हणटा की पयल्या अधिवेशना साकूनच भाशेचोच मुद्दो गाजतालो आनीक मगो आनी युगो हांच्या मदीं संघर्श पेट्टालो. पयले मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हाणीन खरें म्हळ्यार खूब बरी शिक्षणाची क्रांती गोंयांत घडयली, खूब बरें कार्य केलें, पूण भाशेचो प्रश्न जो आसा तो योग्य पद्दतीन तो सुटावो जालो ना. आनी ताका लागून जायत्या वर्सां उपरांत जेन्ना पयलेच फावटी प्रादेशीक पक्ष कुशीक सरून राष्ट्रीय पक्ष गोंयचे सत्तेर आयलो तेन्ना तांच्यांनी सुरवातेक एक आपल्या जाहीरनाम्यान जाहीर केल्लें की आमी सत्तेर जर आयले, ही 1980 उपरांतची गजाल, सत्तेर जर आयले जाल्यार आमी कोंकणी ही राजभास करतले आनी लोकभाशेंतल्यान लोकराज्य चलयतले. पूण सत्तेर येयल्या उपरांत ते तांच्यांनी आपलें उतर जें आसा तें फिरयलें आनी ताजे खातीरूच जें आंदोलन घडलें त्या आंदोलनाचें नेतृत्व पुंडलीक बाब नायक हांणी केलें. कारण कोंकणी प्रजेचो आवाज नांवाची संघटना आशिल्ली जी कोंकणी राजभास जावची म्हणून जाणें फुडाकार घेतिल्लो. तांच्यो 3 म्हत्वाच्यो मागण्यो आसल्यो. एक,
कोंकणी ही घटक कोंकणी ही आमच्या गोंयची राजभास जावची, ताजे वरवीं घटक राज्य मेळचें गोंयाक आनी ताज्या उपरांत कोंकणी भास संविधानाच्या 8व्या परिशिश्टान आस्पावीत जावची, ह्यो 3 म्हत्वाच्यो मागण्यो आसल्यो. आनी मराठी समर्थक एक संघटना घेवन मुखार सरिल्ले. त्या संघटनेचें नांव आशिल्लें मराठी राज्य भाशा प्रस्थापन समिती. बापू शिरोडकर आदरणीय ते ताजें मुखेलपण करताले आनी हेरूय जाळवणदार आशिल्ले. म्हणटकूच एक मोठो संघर्श गोंयकारांनी पळयलो आनी त्या संघर्शान परिस्थिती अशी जाल्ली की हे भाशे वयल्यान खंय तरी धर्मा कडेन वचपी अशे तरेचो एक संघर्श दिश्टी पडटालो. आनी त्या संघर्शांत 1986च्या डिसेंबराच्या निमण्या अर्दान दुसऱ्या अर्दान फ्लावियानो वाज हो तरणाटो मडगांव हांगासर बळी पडलो त्या आंदोलनान कोंकणी समर्थक. आनी ताज्या उपरांत मंडूर डोंगरी हांगासर आनीक 6 जाण भायर पडले. त्या संघर्शाचो एक वांटो खरें म्हळ्यार थंयचो थळावो विशय वेगळो आसलो, तरी लेगीत त्या संघर्शाच्या वाट्यांतल्यान आनी एक 6 जाण तातूंत बळी पडले. म्हणजे 1+6 अशे 7 कोंकणी समर्थक तातूंत बळी पडिल्ल्यान आनी तातूंत ते अल्पसंख्यांक समुदायाचे आशिल्ले. म्हणजे अख्खें गोंय तेज्या वेळाचेर पेटून उठलें आनी 2 जगांनी वांटून गेले. हो संघर्श पालोवपाक केंद्र सरकारांनी 2 प्रतिनिधी धाडले. म्हणजे राजीव गांधी प्रधानमंत्री आशिल्ले तेज्या वेळाचेर काँग्रेसचें सरकार आशिल्लें आनी एक आशिल्ले R.L. भाटिया जे काँग्रेसचे सरचिटणीस आशिल्ले आनी दुसरे आसले घर राज्य मंत्री चिंतामणी पाणिग्रही. आनी हांगा येवन वेगवेगळे जे गट आसा, संघटना आसा, प्रतिनिधी आसा, राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी आसा, आमदार आसा, मेंबर्स ऑफ पार्लमेंट आसा, ह्या सगळ्यांक मेळून तांच्यांनी एक नियोजन केलें आनी तेंच नियोजन म्हणजे एके पद्दतीन राजभास कायदो 1987. म्हणजे ह्या कायद्या भितर कोंकणी ही राजभास आनी मराठी सहभास अशे पद्दतीची येवजण आसा आनी तातूंतल्यान गोंयकारांनी भाशेच्या संदर्भात, संस्कृतायेच्या संदर्भात जे संघर्श आसा ते कुशीक सरून खंय तरी उदरगतीच्या वटेन वचचे अशे तरेची येवजण आसा. हांव अशा पद्दतीचो प्रयत्न गोवा कोंकणी अकादमीन केल्ले खातीर आनी 4-5 कडेन हे उपक्रम आयज राबयल्ले आसा. ताजे खातीर आनी जनजागृती घडयल्ले खातीर तांकां परत एकदां म्हणून एक परबी भेटयता. राजभास चळवळींतल्या सगळ्या म्हाका हांव एक वांटो एक वांटेकार ताजे चळवळींतलो. आनी ह्या चळवळींत म्हणजे ही जी चलताली 85-86 ताजे एक म्हाका सामकें सांगपा सारकें उदाहरण म्हळ्यार त्या वेळार हांव गुरुवार आशिल्लें आनी घोवाक सांगलें वचून येता, हांव खंय भितर वचचें ना, फक्त भायल्यान पळयता कितें उमेद न्ही. पण थंय येतकच हांव सगळें विसरलें आनी हांव गेलें सामकें तें माया खरंगटे आनी बाकीची कोण आशिल्ली हेमा बिमा तांच्या बरोबर बसून नेट्टान फुडें वचून हांव सामकें घोशणा दीत सामकें वचपाक लागलें फुडें. आनी फुडें लाठी पुलीस बीन आसा लाठी मारपाचे, केन्ना सांगूं नजो न्ही, केन्नाय लाठी चार्ज जावं शकतालो. आमचे एक भोवमाने आसा तेन्ना ते दत्ताबाब नायक पणजेचे ते धांवत आयले आनी ताणें म्हाका कवर केलें. न्हय ना की पिशें जालां, एक लाठी पडली जाल्यार भागलो. ताणें मागीर म्हाका अशें कुशीन व्हेलें आनी भायल्यान अशें भायल्या वटेनच्यान नूतन साखरदांडी म्हणून आमची एक इश्टीण ती गव्हर्मेंट सर्वंट आशिल्ली तेन्ना आनी ती आपूण भितर येवन नासतना तिकाय उमळशी आनी ती भायल्यान चलताली. ताजे बरोबर भायल्यान मागीर म्हाका धाडलें. म्हणून तो इन्सिडंट याद आसा. आनी जेन्ना सामकी हाजेर घोसार आयली म्हणटा पळय चळवळ, तेन्ना म्हजी डिलिव्हरी जाल्या आनी हांव वास्को रावपी. वास्को ह्या चळवळीच्या निमतान हांव खुबदां भाशणां दितालें, कितें करतालें आनी हांव बाळन जाल्लें. आनी रातचे सांजे वेळार सगळे जे मराठी जे आमचे थंयसर आशिल्ले ते मराठीवादी ते थंय सोदीत आयले. म्हणपाक सुर्लेकाराच्या चेडूं हयसरूच रावता खंय तरी, हाणाय आनी बोवाळ घालता भायल्यान. म्हाका सामको असो कडकडो. आनी हांव रावतालें तें आरश्याच्या घराचें आनी त्या आरश्याच्या घराचेर फातर पडत म्हणून आनी आमकां कितें मार बसत म्हणून हांव भितरल्या वटेन अशें पायणीन बसून रावलें, काळोख करून सगळो फूल आनी बसून रावलें. आनी सामकें म्हाका कडकडो म्हाका असो. तांच्यांनी सोदलें आनी गेलें खंय तरी हय रावता म्हणून ते गेले. आनी ताजे उपरांत खूब वेळान म्हज्या दाराचेर थाप पडली. पळय तेन्ना म्हजो मिस्टर आयिल्लो, पुलीस घेवन आयिल्ली, ताका तेन्ना कर्फ्यू लागिल्लो थंय. आनी मागीर तेन्ना म्हाका हें जालें की आतां सुटलें गेलें ते धांवून म्हणून. पण आमचो जो घर मालक आशिल्लो तो म्हणपाक तुज्या खातीर आमचें घर वचपाचें, तुवें सोडिल्लें बरें. पण ताजी जी आवय आशिल्ली क्रिस्तांव ती म्हाका म्हणपाक लागली ना तूं आमच्या हाज्या खातीर झगडटा, तूं हांगाच रावतलें, आमी आसा न्ही म्हणपाक लागली. ताणें म्हाका तेन्ना प्रोटेक्शन दिलें. ती म्हाका खुबदां याद जाता. आनी कितें जायना आमचो एक खारीचो वांटो कसो हातूंत लागलो आनी आयज आमकां हें तें मोटें आमचे राजभाशेचें सूख आमकां पळोवपाक मेळटा. खूब खोशी. ह्याच देही ह्याच दोळा म्हणटा तशें ह्या दोळा आमकां पळोवपाक मेळ्ळें.
तसे अनुभव खूब आसा. 1919 पासून हांवें बरोवपाक सुरवात केली आनी त्या उपरांत आमी कोंकणी चळवळ जी आसा ती 2 तरांनी आमी केली. एक म्हणजे साहित्यीक चळवळ आनी मागीर भाशीक चळवळ, अशी 2 तरांची चळवळ. साहित्यीक चळवळ ही साहित्य बरोवन आनी भाशीक चळवळ ही कोंकणीक राजाश्रय मेळून आशिल्लो आनी कोंकणीक राजाश्रय मेळून आशिल्लो म्हणून कोंकणीक राजाश्रय दिवपाचें काम आमच्या फुडाऱ्यांनी सुरू केलें. तें सादारण 1982 14वी बसका जाली हांगा अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य परिशदेची पणजेंत. फादर स्टिफन्स नांवाचें जें नगर तयार केल्लें कला अकादमींत, थंय 1982 तेन्नाचे अध्यक्ष साहित्य अकादमीचे उमाशंकर जोशी येवपाचे आशिल्ले आनी ताच्या हस्तुकी उद्घाटन जावपाचें आशिल्लें. त्या निमतान आमी गांवांत काम सुरू केलें. वेगवेगळे तरेचे पोस्टर लावप, बॅनर लावप आनी अशी तरेची परिस्थिती जाली की पोस्टर लायतकच आमी लायत गेले पोस्टर, कागदी पोस्टर तेन्ना ते सगळे, आनी लायत वतकच येता आसतना जर पळयत जाल्यार सगळे पिनून उडयल्ले. म्हणजे कोंकणी आमकां नाकात अशे तरेची ती भुमिका आशिल्ली लोकांची. पूण अशें जालें की जेन्ना ह्या परिशदेक आमी वचपा खातीर बस तयार केली, बस दवरली, त्याच्या वेळार बशींत इतले लोक जाले की उबे रावन वचचें पडलें. म्हणजे लोक आमच्या वांगडा आशिल्ले, आमच्या फाटल्यान आशिल्ले असो ताजो अर्थ. हें 1982. आनी त्या उपरांत खरे गोंयकार चळवळ सुरू जाली आनी खरे गोंयकार चळवळींत आमी आशिल्ले, सक्रीय आशिल्ले. कांय 20-25 लोक सक्रीय आशिल्ले. रविंद्रबाब केळेकार, उदयबाब, पुंडलीकबाब, मागीर विक्टोरिया मामी, अशे सगळे ते लोक आशिल्ले. तांणी आमकां खरे गोंयकार चळवळींत व्हेले आनी खरे गोंयकार चळवळी उपरांत खऱ्या अर्थान राजभास चळवळ सुरू जाली. जे ते वेळार खरें म्हणशें जाल्यार पयलीं घटक राज्याची चळवळ सुरू जाल्ली, राजभाशेची न्ही. पूण राजभाशेची चळवळ मागीर सुरू जाली, कारण घटक राज्याची जेन्ना चळवळ सुरू जाली म्हणजे आमकां 1980 काँग्रेसचें सरकार पयलेच फावटी आयलें आनी त्या वेळार शांताराम नायक हो खासदार उत्तर गोंयचो आनी दक्षिण गोंयचो एदवार्द फालेरो आशिल्लो. आनी त्याच बरोबर पुरुषोत्तम काकोडकर हांकां राज्यसभेचेर तांची नेमणूक जाली पयलेच खेपे. आनी ह्या त्रिकुटान हे 3 खासदार जे आशिल्ले तांणी थारायलें की आमी घटक राज्याची मागणी केंद्रा कडेन करुया आनी त्या प्रमाण घटक राज्याची मागणी पयली जाली. आनी मागीर ज्या वेळार राजीव गांधीन तांकां आपयलें की तुमकां जर कितें उलोवपाचें आसा, प्रधानमंत्री तेन्ना, तुमकां जर कितें उलोवपाचें आसा जाल्यार तुमी येयात, आमी उलोवया. आनी म्हणून जेन्ना ही गजाल ह्या सगळ्या आमच्या फुडाऱ्यांनी तांच्या कानार घाली की आमकां घटक राज्य जाय, ताणें विचारलें घटक राज्य तुमकां कित्याक जाय? जाल्यार घटक राज्य आमकां इतल्याच खातीर जाय की आमी 451 वर्सां सुमार पोर्तुगीजांच्या खाला ज्या वसाहतवादा खाला आमी उरले. आतां अशें जालां 1961 आमी स्वतंत्र जातकच आमचें कितें जालें जाल्यार पोर्तुगीज गेले पूण दिल्लीची सत्ता आमची राहिली. ते सत्ते पासून कुशीन रावपा खातीर आमकां घटक राज्य जाय, कारण आमी स्वयंभू जावपाची गरज आसा. तेदे वेळार तांणी सांगलें, राजीव गांधीन सांगलें, प्रधानमंत्री तेन्ना, तांणी सांगलें की तुमकां जर घटक राज्य जाय जाल्यार ह्या देशाची जी रचना आसा ती अशी आसा, ती भाशीक रचनेचेर सगळी प्रांतवार रचना जाल्ली आसा. फॉर एग्जाम्पल दिवपाचें जाल्यार तेलुगू भाशे खातीर आंध्र प्रदेश जाला, तमीळ भाशे खातीर तामिळनाडू जाला, कन्नड भाशे खातीर कर्नाटक जाला, महाराष्ट्र जाला मराठी भाशे खातीर. आनी अशें जाल्ल्यान प्रांतवार रचना ही भाशीक प्रांतवार रचना जाली. तुमची भाशा खंयची? तुमची भाशा थारायल्या तर तुमी आतां ती जर भाशा थारायतलो जाल्यार तुमकां राजभास करूंक जाय पयलीं, खंयची ती थारायात आनी त्या प्रमाणे येयात. मागीर आपूण 4 दिसांनी तुमकां घटक राज्य दिता. आनी अशे तरेन तेन्ना आमचे फुडारी थंय गेल्ले, ते हांगा येयले परत. आनी फुडारी येतकच तांणी सांगलें की आतां आमकां राजभाशेचें काम सुरू करपाक जाय. मोगो पक्ष सोडलो जाल्यार बाकीच्या सगळ्या राजकीय पक्षांनी सांगलें की कोंकणी ही राजभास जावंक जाय. आनी त्या खातीर मागीर खूब प्रयत्न जाले. खूब प्रयत्न जातकच तातूंत खूब इतले म्हणजे 555 दीस हें आंदोलन चल्लें. आनी ह्या 555 दिसांच्या आंदोलनांत लास्टाक आमकां जैत मेळ्ळें. 4 फेब्रुवारी म्हणजे आयच्या दिसा 1987 ह्या दिसा
आनी तुमकां सांगपाक म्हाका बरें दिसता की फेब्रुवारीत आमकां घटक राज्य आमचें हें जालां राजभास जाल्या आनी मे म्हयन्यात 30 मे 1987 ह्या दिसा म्हणजे राजीव गांधीन जशें सांगिल्लें आपूण तुमकां रोखडेंच हें दिता म्हणून घटक राज्य दिता त्या प्रमाण तें घटक राज्य आमचे 30 मे 1987 ह्या दिसा आमकां मेळ्ळें. नमस्कार. 39वा राजभास दीस आमी दीसभर मनयला आनी गोंयांतल्या 12 तालुक्यांनी तो जावचो अशे तरेन आमी आयच्या कार्यावळीची रचना केल्या. केपें, सांगें, काणकोण, केपें महाविद्यालयांत आमच्या शासकीय महाविद्यालयान कार्यक्रम जालो. तिसवाडी, बार्देस आनी पेडणे तालुक्या खातीर बार्देसान म्हणजे म्हापसा सारस्वत महाविद्यालयान कार्यक्रम जालो, कार्यावळ जाली. सत्तरी आनी दिवचल म्हाला खातीर सांखळी शासकीय महाविद्यालयान कार्यावळ जाली. साश्टी माल आनी मुरगांव म्हाला खातीर चौगुले महाविद्यालय मडगांव हांगा कार्यावळ जाली. अशे तरेन आमी सगळ्या म्हालांतल्या तरणाट्यांक विद्यार्थ्यांक एकठांय हाडून वेगवेगळी व्याख्यानां आयज घडोवन हाडली. राजभास गोंयचो तरणाटो आनी गोंयचो फुडार ह्या विशीं जागृताय निर्माण करपी व्याख्यानां आज दीसभर जाली. तातूंत आज गोवा कोंकणी अकादमीन आपल्या सभाघरांत हो राजभाशेचो सुवाळो घडोवन हाडला. डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार हांचेंय बीन व्याख्यान राजभाशेच्या संदर्भान, तरणाट्यांच्या संदर्भान इतिहासीक नियाळ घेवन फुडाराची घडी कशी आसूं येता हे विशीं व्याख्यान जालें. फादर अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे अध्यक्ष फादर मौजी आतायद हे कार्यावळीचे मुखेल सोयरे म्हूण आशिल्ले. संचालक राजभाशा संचालनालय उपसंचालक अनिल सावंत हे खास मानेस्त म्हूण हाजीर आशिल्ले. BA आनी MA विद्यार्थ्यांक आमी शिश्यवृत्ती भेटयल्यो. 4-5 लेखकांची वेगवेगळ्या आमच्या कोंकणी अकादमीच्या पालवान येवजणे खाला जी पुस्तकां उजवाडा येता ती पुस्तकां उजवाडायली. आनी अशे तरेन आयचो राजभास दिसाचो सुवाळो आमी घडोवन हाडलो. राजभास आमकां सरकारान दिल्लो अधिकार, शासकीय पावंड्या वेळान मेळिल्लो अधिकार, लोक चळवळींतल्यान मेळिल्लो अधिकार मेळ्ळो म्हणून जायना. अधिकारा बरोबर आमकां कर्तव्य आसा. ह्या कर्तव्याची जाणीव दवरून राजभाशेंतल्यान आमी व्हड जावया, गोंय व्हड करया, कोंकणी मनशाक व्हड करया, हो आवेश बाळगून आयचो दीस जैतिवंत करया.